दिसान संपलेल्या दोमिंगोस फेर्नांडिसाक देवच्या जिवंतांचो भागीदार करून ताचो आत्म्यापासून मागुया. प्रिन्सी नेवल फेर्नांडीस वाडदिसा मनयता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. भक्तीपणी ह्या देवच्या पवित्र बरी रक्ताची नोवेनान वांगडा दिवन आमकां देवाचो आदार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नादी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. हे पवित्र रितीन पावते करी वांगडा घेवचे खातीर आमची हात खावपी. Fin सोडवलेला देवा आनी तुमकां बावडीनो म्हजे सगळ्या सांगता मनाची दुखां विचारून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. मोसो प्रात ओमसो बोड प्रात हे पसत वाग्यो सदांच सांगपाक बरी सगळ्या निवृत्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची ताकद कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पळोवं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी पोरमणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सबसकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संदस बगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सस्त्यांच्या सस्त्यांक. आमेन. बागेवन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, ह्या तारणाक प्रवादी रावताले आनी ताचेच सोदीक लागलोले आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या विशीं तांणी बाकितां केल्लीं. क्रिस्तान कोश्ट सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मोहिमा मेळची आसली हाची खबर तांचे सवे आसलोल्या क्रिस्ताच्या आत्म्यान आदी फुडेंच सांगून दवरली. आनी हे सगळे केन्ना आनी कशे घडटले आसले ते सोडूंक काडूंक वावुरले. तो संदेश आपणाचेच खातीर न्हय पूण तुमचे खातीर ते पुरगुट्टाले म्हूण देवान तांकां कोलीत केले. जे कोण स्वर्गांतावन धाडलोल्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमकां आतां शिवोटमान पुरगुट्टात, ते तोच संदेश तुमकां पुरगूट करतात. देवदूत लेगून आशेन ताची ओळख घेवंक सोदतात देखून
तांची मनां सारकी मेकळी करात. चोत्राय दवरून चलात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जी तुमकां कृपा मेळटली तिचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. सोत वळखनासल्यात तेन्ना तुमी चलतल्यात त्या वणवण्या पोरमणे चलूं नाकात, पूण खालती पळका भुरगीं जायात. जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र देखून तुमी तुमची चाली पवित्र जायात, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. म्हणुया, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचुऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे कुळेतावन आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रितुमे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. सर्वेस्पराचो, सर्वेस्पराचो, सर्वेस्पराचो सोय. सर्वेस्पराचो, सर्वेस्पराचो, सर्वेस्पराचो सोय. बापा, सर्गार आनी प्रितुमेच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. सर्वेस्पराचो, सर्वेस्पराचो, सर्वेस्पराचो सोय. सर्वेस्पराचो, सर्वेस्पराचो, सर्वेस्पराचो सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वयमा तुका सोम्या. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हळें, पळय, आमी सगळें साणून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां साणीत जाल्यार आतांच ह्या काळांत धुमाळ्यां बरोबर तो घरां दारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत झडटलो. पयलीं आसात तीं 100 जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भाव भयणो, जेजू आपयता तेन्ना कोण आपयता तो व्हरतो म्हूण आनी मोगान तो आपयता म्हूण
आपयतलो मानून घेता. ह्या खातीर जेजूचें आपोवणें व्हडतें आनी बरेपणाचें म्हूण ओळखून तो आपलें घर सोडटा. आवय बापायक, भावा भयणांक आनी घरच्यांक गूड बाय टाटा म्हणटा आनी सेमिनार आपलें घर म्हूण तो मानून घेता आनी थंयसर वस्ती करूंक आपलें शिक्षण मागणें वडील दितात तें मार्गदर्शन घेवन आपली आकारणी करूंक पावल मारता. जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता आनी आपोवणी वेगवेगळे तरेची आसात. पाद्री माद्री जावपाची आनी गृहस्थी कशेंय आमकांय आपोवणें आसा. तर एक एकलो आपल्या भेसा प्रमाणें आपलें आपोवणें जिवंक आनी देवाचें राज सोदूंक, देवाच्या राजाचेर, जेजूचेर, ताच्या तत्वांचेर, ताचे शिकवणेचेर, ताच्या मार्गदर्शनाचेर आमचें चिंतनां, आमची भावना, आमचे हावेस, आमची सपनां, आमची पावलां सगळें आमी करता तें हे दिशेन करीन जाल्यार जेजू आमकां मेळटलो, ताचो सांगात आमचे सगळें आसतलो. हांव ताका भेटलेलो जातलो आनी ताकाच म्हजें जिविताचें अर्पण करतलो. हे भाशेन जावं पाद्री माती करतात आनी लग्न जाल्लीं आपल्या बेसा प्रमाणें आपल्या कुटुंबांत दुसऱ्यां खातीर जिवीत खर्चून त्याग आनी सगळें सेवा चाकरी करून ती आपलें समर्पण तांचे खातीर करता. तर जेजू सदांच मनान दवरुया, जेजूक पयलो सोदुया, जेजूक एकवटून राबुया, ताकाच आमचें समर्पण करुया. हें केल्यार आमी दुसऱ्यांक भायर रावची ना, तांकां कुशीन दवरची ना, तांचेर विसर घालची ना, पूण तांकांय सांगाता घेवन तांचे खातीर आमचें समर्पण करतले. हें असलेंच आमचें जिवीत जावं आजच्या मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटवणे वेळार गायन गावया. आमची सगळीं गोबीत चित्रां C3 पान 19, C3 पेज 29. आमची सगळीं गोबीत चित्रां, आमची सगळीं गोडती दुकां, आमचे आमे, आमची गारजां, हेच तुका भेटोयता दोग्याक. तुजे वेगळे बरी सगळे जावूंक आमी उड्याचे कुडके, तशें जावूंक सोऱ्याचे देवे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजे भेटे बरी सगळे जावूंक आमी उड्याचे कुडके, तशें जावूंक सोऱ्याचे देवे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या बाबरीन म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सोडपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या आराधने बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कोवळ्या बापा, तुजी भोक्ती करून आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोमाचो ओंडो आनी दाकांचो सोरो
तूंच आमच्या हातांनी घालताय तांचे वरवीं हे आमचे भोक्तीचे इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदार आनी सासणाच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक बाबो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वळबीक बिलकूल चोडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसारान देवतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक बिच्छा आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतळे आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा
फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापारी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची अदीक करून हे मीस आमी भेटयता तांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भागिवन जुजे तिचो पोती, भागिवन दंडदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सदा, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वानंद आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. जेजून शिकवले मागणे वेळार आमी म्हणटना आमची गरजो बापाक उबारुया तेच बरी. आयज जोनस सेमिनारींत वेता याज्ञिकपणाची आकारणी करूंक तर ताचेर आनी ताच्या फुडाराचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंकूय मागुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां आतांनीन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशान तेकता. तर आमकां तुज्या उदकाकतीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक पोटान सांबाळ. तो जी येतान राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती. ही त्या शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे पितृचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेवणाक येयात. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D28 पान 62, D28 पेज 62. मोच्या जेवणाक येयात, बाबूळ खोशी वचा, मोच्या कुडी रोखता खोशी घालूस जाया. मोच्या
प्रेतीच्या बाबळीनो फाल्यां तांव कुरासांव जेजूच्या बोपोयत काळजाची नवेनां सुरू जातात. पावणे 6 वाजता तेस आनी उपरांत मीस. मागता सगळ्या लागीं ह्या नवेनांत हाजीर जावंक. हें नवेन आनी ही परब जेजून खूद मागल्या. माद्र मारिया मार्गारेत आलोकोक हिका दिश्टी पडून ओदिसणें दिवन ताणें विनंती केली की आख्खे कातोलीक पोरचेन ही परब समरुमची आनी आपल्या बोपवीत काळजाक मान दिवचें. ह्या पासत तुमी येवचें कित्याक आमी बायलो पाद्री कोत्ता आनी नवेनांचें मीस सांजे वयलें दवरता. बायल पाद्री आळो आनी कोण आसना जाल्यार हांव जाणा सकाळची मिसां आहा ते पर्यंत 2 आसतलीं कित्याक सवलती सगल्यांक मेळोंक कामां वयतात सांजे वयताना पूण जायत जाण घरा आसतात. तिवूय सकाळीं येतात कामां वचना कांय नात. तांणी मातशें वेळ काडून इल्लो सॅक्रिफायस करून सांजेच्या मिसांत वांटो घेवंक जाता. आनी भुरग्यांक हाडचीं इस्कॉलां आजून कॉमेस जावंक नात, ट्युशनां कॉमेस जावंक नात. जुनाचे 4 इस्कॉलां सुरू. CMान सांगलां स्कूल्स वील कंटिन्यू टू रिज्यूम ऑन 4th कित्याक जायत्यांनी मागलें चेंज कर म्हूण फॉर मेनी रिजन्स. ताणें म्हणलें ना इट स्टँड्स. schools are to reopen on 4th June. 4, 5, 7 तारखेर परब. एक 3 दीस टिचर कांय व्हड शिकय नाय. हे दीस इंट्रोडक्शनाचे रिओपनिंगाचे मातशें लायट कितें आसता. तर ह्या पासत हांव मागता भुरग्यांक हाडचें ना नोयन कोणा पासत वाडलोलीं आसतात भुरग्यांकूय मोग दियात न्हू ह्या नवेनाचो हाडात भुरग्यांक. दुसरे सुवातेर हांव येवकार दिता सिस्टम आयरा न्हू आयरा जी आपल्या हॉलिडेयांत येयल्या लोनावला आसता ती. हांव येता हे थोडे दीस तिचे सुटयेचे विसवा जावं आनी आपल्या बापाय आनी आख्या कुटुंबा सांगता तिचो वेळ कृपे बरीत जावं म्हूण हांव येता. आनी तिसरे सुवातेर आमचो भाव जोनस आयज सिमिनारींत येता. ऑल ओल्ड टायमर्स एंड न्यू कामर्स हॅव टू जॉयन टुडे. आयज तांचो रेतीर 2 तारखेर मर्यान मागुयांत ताचे पासत. तो आमचो ऑल्टर सवर आसलो सोद्दां आसतालो. पयले मीस तशेंच दुसरे मीस तो हें ऑल्टर सर्वीस करतालो
जायते फावटी सांतान आपयतालो तेन्ना वाजूंकूय आसतालो आनी मिसोड आहा तो जायते फावटी इगोचे ह्या आंगणांत आसा मागुया ताचे पासत. आतां सिमनारी गेलो बटन प्रेस केलो पाद्री जावन येतो म्हण तेश ना. आमच्या मागण्यांची गरज तो आपोणे शिकूंक येता खरें म्हाका आपोणे हा हो म्हज्या काळजांतल्यान दिसता. पाद्री जातलो ताचेर पूण आमी आमगे मागणें करीत रावया. ह्या पासत आयज जेन्ना तुमी भायर सरता ताका भेटता तेन्ना आशिर्वाद दियात आनी ताका आमच्या मागण्यांत दवरतल्या म्हूण भास दियात. खेरीत भाशेन हें उत्सवीक परस 480 years ऑफ दीस पॅरीश एक भुरगो सिमनारींत येता हेंवूय एक एकॉम्प्लिशमेंट ह्या उत्सवीक वर्साचें. हेंच मतीन धरून आमी ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. उबी रावया. प्रार्थुया. काकुत्सरा बापा सडपूण दितोल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गांत तुज्या ससनाच्या सुखांत धुवन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हंसोर पोतदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन गावया संस्काराक इतल्या वडत्या आर 35 पान 109 आनी 4 आर 35 पेज 194. संस्काराक इतल्या तुवें तांकां सर्गीचो उंडो दिलोय सगळ्या स्वागाचो उंडो तो. प्रार्थुया. देवा एका ओजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजी सडबुणेचो फळ आमकां भोगूंक फाबो कर. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. देवाचो आदार सदां काल आमचे थाय आसूं. शेवटा गायन गावया आर 24 क्रिस्मोचे बोगले पान 109 180 आनी 7 आर 24 पेज 187. Crismoce bogle, doruj vasuri, Crismocia navia, usvia parani, Crismoce sori, soglia sua